विधानसभा अधिवेशनाचे हे फावट अर्द्या वयर कामकाज पेपर नासतना जातले। अर्धे कामकाज ई असेंब्ली पद्धतीन जातले। सभापती राजेंद्र आर्लेकारान गोयची असेंब्ली ई पद्धतीन चलोवपाची घोषणा केल्ली। 15 आमदारांनी विधानसभा सचिवालयाक ऑनलायन फॉर्मेटात प्रश्न धाडले। थंयच्यान संबंधित खात्याक ते ऑनलायन गेले आणि खात्यांच्यो जापोय ऑनलायन आयल्यो। फुडले अधिवेशन म्हळ्यार विधानसभा पुराय पेपरलेस जातली म्हूण सभापती सांगता। पळयात रिपोर्ट। आन्सर एज पर सायक्लो स्टाईल विधानसभेत तुमकां चड तेंप आयकूंक मेळचें ना। 22 जुलय सावन 21 ऑगस्ट मेरेन पावसाळी अधिवेशन जातलें। अधिवेशन पेपरलेस म्हळ्यार ई पद्धतीन सुरू केलां। हे फावट सुमार 50% प्रस्न ऑनलायन आयल्यात। पयलीं आमदाराक स्वता येवन प्रस्न घालून वचचे पडटाले, पूण आतां विधानसभा सचिवालयान खासा ऑनलायन व्यवस्था केल्या। आमदारांनी घरा बसून ऑनलायन प्रस्न धाडप आणि असेंब्ली सचिवालयान त्या खात्यांक ऑनलायन धाडप आणि खात्यांच्यो जापोय ऑनलायनच धाडच्यो म्हूण निर्देश दिल्यात। हे जे आमदाराक आमी कितें करतात, ज्या दिसा प्रश्न आसा, समजा 23 जुलय आसा, तर 23 जुलैक जो प्रश्न येवपाचो आसा ताचें उत्तर जे आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान आयिल्लें आसता तें उत्तर 23च्या 48 वरां आदीं आमी आमदाराक दितात, म्हणजे 2 दीस आदीं। तर तें प्रिंटेड आसता तें, पण ह्या फावटी आमी ताका 48 वरां आदीं ऑनलायन आन्सर दितले धाडून। हे फावट विधानसभा अर्दी पेपराचेर अर्द्या वयर ई पद्धतीन चलतली। फुडल्या अधिवेशनात मात विधानसभेत पेपर दिसचो ना। ह्या विधानसभेच्या शेवटाक अशी परिस्थिती आमी करपाचो प्रयत्न करतात की तांकां आमी हळूहळू पेपर दिवचे ना। फुडली विधानसभा जी आसा ती आमी पूर्णपणे विदाउट पेपर करपाचो आमचो विचार आसा। आयटी खात्यान ई असेंब्लीचे खासा सॉफ्टवेअर तयार केला। आमदारांक ते सोपेपणान समजुचे आणि माहिती सुरक्षीत उरची म्हूण कांय गजाली सॉफ्टवेअरांत आसात। दरेक आमदाराक वेगळो युजर आयडी आणि पासवर्ड दवरला। प्रस्न 3 पद्धतीन वांटून घाल्यात। सगळे प्रस्न, आर्कायव्ह प्रस्न आणि आमदारांचे प्रस्न, ताका लागून प्रस्न रिपीट जावपाची शक्यताय उणे जातली। आमदाराक दिल्ल्यो जापो प्रस्न काळा उपरांत 10 मिनटां भितर असेंब्लीच्या वेबसायटीर घालतले। थंयच्यान मिडिया आणि लोकांक त्यो पळोवंक मेळटल्यो आणि आन्सर एज पर सायक्लो स्टाईल हे उतर विधानसभेंतल्यान ल्हव इतिहास समा जातले। तो क्वेश्चन आवर सोंपल्या बरोबर तेजे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स जे आसात ते इट विल बी अवेलेबल इन ऑन आवर वेबसायट इमिजिएटली विदिन अबाउट 10 to 15 मिनिट्स इट विल तो सगळ्या पब्लिकाकय पळोवपाक मेळटले आमच्या वेबसायटीचेर आसता। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी। गोंय विधानसभा सुरक्षीत ना। विधानसभेची सुरक्षा व्यवस्था सारकी ना। देशांतली सर्वोच्च सुरक्षा एजन्सी NSG म्हळ्यार नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड्सान आपल्या अहवालांत ही गजाल सांगल्या। फाटल्या दिसांनी गोंयांत येवन तांणी म्हत्वाच्या थळांची सुरक्षा व्यवस्था तपाशिल्ली। ताचो अहवाल तांणी गोंय पुलिशेक दिला। विधानसभेची सुरक्षा व्यवस्था खाजगी सेक्युरिटी एजन्सीच्या हातात दिवप ही सुरक्षेचे दृश्टीन व्हड रिस्क अशेंय तांणी म्हळां। गोंयच्या विधानसभेची सुरक्षा सामकीच बाबत कोणूय थंयची सुरक्षा मोडूंक वचूंक शकता म्हूण राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डांनी निष्कर्ष काढला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या गोंय भोंवडेच्या आदल्या दिसा NSGन गोंयांतल्या म्हत्वाचे आणि संवेदनशील जागे सोदून थंयची सुरक्षा व्यवस्था तपासून पळयली। गोंय पुलिसांक विचारून तांणी कांय गजाली करून पळयल्यो। उत्तरेत गोंय विधानसभा आणि पोन्ने गोंयची चर्च सामकी संवेदनशील। NSGन ही सुवाती रेकी केलीच, ते भायर सुरक्षा कितली बाबत आसा ते पळोवंक फूल ड्रील केले। NSGन हो नियाळ गोंय विधानसभा सचिवालय आणि गोंय पुलिशेक धाडला। गोंय विधानसभेची सुरक्षा खासगी एजन्सी कडेन आसा ही गजाल NSGन खासा नोंद केल्या। विधानसभेची सुरक्षा व्यवस्था खासगी एजन्सीक दिवप होच मोठो बोथो म्हूण NSGन रिपोर्ट दिला। सुरक्षा गार्डांचो आंकडो वाडोवचो म्हूण NSGन सल्लो दिला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खासगी सेक्युरिटी गार्डाच्या जाग्यार सरकार आतां पुलिसांक दवरूंक शकता आणि गार्डांचो आंकडो 50 मेरेन वाडोवंक शकता। मात सरकाराक ही गजाल कळपाक NSGन गोंयांत येवन विधानसभा संकुलाची रेकी आणि ड्रील करचे पडले हाचेच अजाप। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि मुकेश कुमार। दिवचले पिसुल्ल्या कांय शेतकारांनी सेसाचे बंद पडिल्ले मायनीच्या वाठाराक आपापल्या जमनीचेर काजू लायल्यात। मायनिंग चालू असताना कंपनीन मीन काढले, मात शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिली ना। आता उरल्या ते जमनीर फुडल्या पिळगेक म्हूण काजू रोवन तांचे खातीर म्हूण व्यवस्था करपाचे शेतकारांनी थारायला। 30 शेतकार काजू रोवंक फुडें सरल्यात। पळयात रिपोर्ट। पिसुल्ल्या सेसाच्या बंद पडिल्ले मायनीच्या वाठारांत शेतकारांनी आता काजू रोवंक सुरवात केल्या। मायनिंग चलताले तेन्ना कंपनीन शेतकारांक फटयले। आता 4 काजू लावन तरी पोट भरतले म्हूण 30 शेतकार कामाक लागल्यात। आणि ते सुप्रीम कोर्टान
बेकायदेशीर ठरयल्ले आसा ते लिजा सगळी कॅन्सल केल्ली आसा तेन्ना आमची बंद जी दोंगर आसा पळय तो सगळो आमचो दोंगर आसा आमी 28 जाण सुमार तेका जॉयंट को ओनर्स आसा आमी आनी ही आमची वडील उपार्जीत प्रॉपर्टी आसा हे प्रॉपर्टीन आतां जर मायनींग सपोज जालें ना जाल्यार ती बेकार उरता आनी ह्या शेजागोवान आमकां गेली 50-60 वर्सां हांगा काम करून आमकां 1 रुपयाचें कंपेन्सेशन जावं कितेंच दिवंक ना तेन्ना आतां आमी सगळ्या जमीनदारांनी थरयलें की आमी थंय काजू प्लांटेशन करचें आनी आमच्या सरकाराचें उत्तेजन आसा प्लांटेशनाक तो एक हें घेवन आमी मनोहर पर्रीकारान आमकां सांगलें की सगळ्याक तुमचे गोंयभर लोकांनी बरी झाडां फ्रूट बेअरिंग ट्रीज लावची त्या निमतान आमी एक बरो टायम साधून आयज हांगासर बंद आमची जी जमीन आसा ही बॅरन लँड आसा अशी थंय आमी प्लांटेशन करपाक हांगा जमलेले आसा तेन्ना हें आमी प्लांटेशन करून आमचे फुडले जे भवितव्य आमचे जे भुरगे बाळां आसा तेंच्या खातीर आमी हांगासर हें नवें प्लांटेशन करपाक हांगा आयज आमी जमलेले आसा पयलीं आमच्यो काजी आसली हांगासर आनी जमीन आसली तिका आमी नाशणो आनी कितें हें करी पाकोड बी अशें कुळी अशें आमी खावपाक बी करी आनी तेन्ना आतां आमकां खातले जाल्यार कांय ना न्हू तेन्ना आमी काजी तरी लावया अशें म्हणून आमी काजी हाडून लायल्या ती आतां आमी मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान तेजेर काजू प्लांटेशन करपाचें थारायलां गव्हर्मेंटाची एक स्कीम घेवन तेन्ना आमी आतां ह्यान फुडें काय आमकां कसलीच उत्पन्न ना आनी जेन्ना शेजागो स्टार्ट आसली हांगासर तेणें तेंच्यांनी आमचें पकडून थोडें येयलें पूण तेंच्यांनी आमकां काय तशें व्हडलेशें कंपेन्सेशनूय दिल्लें ना अजून पर्यंत एक 2-3 हजार अशें कोणाक तरी दिवप आनी आमचो गैरफायदो घेतला तेंच्यांनी भरपूर त्या खातीर आतां आमी आमच्या भुरग्यांक तो गैरफायदो घेवचो न्हू म्हणून आमी हे काजू प्लांटेशन करून म्हणजे एक झाडां आसल्या उपरांत आमकां नॅचरल कितें आहा तें मेळटलें गवळ म्हणटा हेका त्या प्रमाणे आमी हेची झाडां आमची पयलींची आहली ही ऑलरेडी झाडां शेजागोन कंपनीन सगळी मारून हेजेर मायनींग वयर काडलो पूण तेजो आमकां कांय बेनिफीट कांय दिवंक ना तेन्ना ही जागेची आमकां कंपनीन खूब लुकसाणी केल्या हें म्हणजे उदीकूय ना आमकां शेतांनी सगळी माती पडलेली आसा आनी आतां घातलो जाल्यार कांय ना त्या मायनी सगळें आतां बंद आसा त्या प्रमाणे आमकां आतां हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून आमी आतां झाडां लावपाचें थरयल्या मायनी सुरू जावचे पयलीं हे सुवातेर थंयचे लोक शेतां करताले आतां मायनींग बंद पडले शेतकारांक खंय सेसान लुकसाण भरपायेकूय फटयले आतां हे मायनीर मिनाचे जाग्यार काजूची पिकावळ काडटले म्हूण हे शेतकार एकठांय जाल्यात प्रुडंटा खातीर उदय परब घेवया एक विराम